आज आमची साखळे बाजारातले काय प्रतिष्ठित नागरिक तसेच बाजार त्यांची हे आसा मार्केट समिती त्यांच्या बरोबर तसेच PI ट्रॅफिक PI पोलीस आणि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट याच्या बरोबर बऱ्यापैकी चतुर्थीच्या तयारी पिथ्यत एक बरीशी मिटींग जाली। सगळ्यांचे जायते इनपूट झाले आणि तेतून आमकां एक कळ्ळें की मेन जो इश्यू आसा तो मेन म्हणजे ट्रॅफिकाचेर आसा। बाजारांतल्या ट्रॅफिक कंजेशन असल्या कारणान चडशे गाडी डायवर्ट जाता आनी लोक बाजारांत येवपाक प्रिफर करना। सो त्या संदर्भात आमी काय सगळ्यांचे एकमतान काय निर्णय घेतल्या। ते अशें आसतले की बाजारांत काय जो एरियाज आसा ज्या जाग्यार मिक्स पार्किंग जाता 4 व्हिलर 2 व्हिलर ते आमी सारके डिमार्क करून दितले। मार्किंग आसतले की हांगा 2 व्हिलर ज्या जाग्यार 2 व्हिलरूच पार्किंग जावपाक जाय आनी ज्या जाग्यार 4 व्हिलर ज्या जाग्यार 4 व्हिलरूच पार्किंग जावपाक जाय। जायते सायनेज बोर्ड थंयसर लायले वयतले जेणे करून कस्टमरांक सगळें कळटलें। तशेंच आमी जाता जाल्यार KTC बस स्टँड तशेंच बोडके ग्रावंड आमचे जो म्युनिसिपल ग्रावंड फाटल्यान आसा तशेंच आमची म्युनिसिपालिटी जी बिल्डींग आसा तेच्या फुड्यान जो पठार आसा थंयसर आमी कांय जागा राखीव दवरतले एक्सक्लुझिवली फॉर पार्किंग आणि थंयच सगळ्या मार्केट येणाऱ्या सगळ्यांनी पार्किंग करचें जेणे करून सुरळीत ट्रॅफिक आसतकूच कोणाकूच त्रास जावचो ना। ह्या वर्सा गेल्या वर्सा केल्या प्रमाणे ही जी आमची माटोळीचें सामान आसा ते म्युनिसिपालिटी आमची जी आयज बिल्डींग आसा ताच्या सकयल जी पार्किंग एरिया आसा थंय आमचे म्युनिसिपालिटीचे एरियेन सगळे माटोळीचें सामान मेळटलें आनी ताच्या फुड्या समोर सुद्दां आमी थोडी पार्किंग जागा अलॉट करतली। आमच्या बरोबर ट्रॅफिक सेलचे PI तसेच पुलीस डिपार्टमेंटचे बी अधिकारी असले तसेच इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे बी अधिकारी असले। एक बऱ्यापैकी चर्चा झाली आणि चवथीच्या बाजारा खातीर कितें कितें आमकां एवेलेबल कितें जाय ते आमी तेंचे कडेन आमची मागणी घातलेली। मेन म्हणजे पार्किंगचो विशय आसलो तसोच वन वे नो एंट्री आणि हेजेर बरी चर्चा जाली जेणे करून की सगळ्यांक वेंडर्सांक शॉपकिपर्सांक आणि जे बाजारांत जे कोण चवथीचो बाजार करूंक येतले सामान व्हरूंक येतले तांकां बी बरें पडटलें अशें आमी तेंचे कडेन सजेशन मांडलेलें आसा आणि तेंच्यांनी तें एक्सेप्टूय केल्लेलें आसा।